सर तुमकां शेकोंदर मेळे कितें विशय आसलो तांचो? शेक ओनराक ह्या वर्साक वी हॅव एक्सटेंडेड द पॉलिसी बाय 1 year. तांचो रिक्वेस्ट आशिल्लो 2 वर्सां. कोविडाची कळावर तांकां त्रास जाल्या, ताचे खातीर 1 वर्स वाडयलें. 1 वर्स वाडयता आसतना वॉट एवर फी स्ट्रक्चर आनी बाकीच्यान तांची कितें कळ आशिल्ली ती we have clarified with them how the government has taken as a stance. Whenever there are issues related to certain areas which they have felt, beach bed and we have already taken up with the chief minister. थोडे रिडक्शन खंय ताका बीच बेडाकडे करपाक जाय, बाकीचे ते पळोवंक लायल्या. गार्बेजाच्या बाबतींत तांणी सांगलां ही गार्बेज आमचे जे कोण कलेक्ट करतात कित्याक घाले कशें घाले ते पळोवन मुख्यमंत्री कडेन आज उलोवन बाय इवनिंग आय थिंक वी शूड कम आउट विथ थिंग फॉर देम. ताच्या खातीर फीज भरपाक आय थिंक ऑल ऑफ देम हॅव टू गो अँड स्टार्ट पेईंग द फीज. डेट हॅज बीन एक्सटेंडेड अप टू 4th of November. A, B, C कॅटेगरीचे 3 तरेचे शेक्स आसा, खंयच्या एरियन आसा, कितें आसा हें सगळें एक्सप्लेन करून तांकां एक्सप्लेन करून दाखयल्लें आसा. सो आय थिंक वी नीड टू हेल्प देम एंड दे नीड टू हेल्प अस. आमी खंयचीच गजाल करपाक जाय आमी करूं ना, जी केल्या ती तांकां एक्सप्लेन केल्या आनी तांकां कशें जालां तें एक्सप्लेन केलां. वी हॅव कन्विन्स देम वेर इट इज एंड वॉट इट इज. सो खंय दे हॅव ऑल्सो एग्रीड टू मोस्ट ऑफ दोज इश्यूज. 1-2 एरिया गार्बेज तांकां खंय दिश्टी पडल्या इश्यूज. दॅट इज समथींग वीच वी नीड टू लूक एट. नवी पॉलिसी फुडल्या वर्सा येता तेन्ना आमकां नवें कितें चिंतूंक येता, पूण इन द एक्झिस्टींग पॉलिसी वी कॅनॉट कीप ट्विकिंग कित्याक इट इज अ पार्ट ऑफ द एक्झिस्टींग डॉक्युमेंट. आमी फक्त एक्सटेन्शन दिल्या, मागीर प्रॉब्लेम येता कोणाक दिवना ते बोवाळ मारपाक सुरू करतात. सो आय थिंक वी हॅव टू फर्स्ट अंडरस्टँड वेर इट इज, हाव इट इज. वी हॅव अंडरस्टूड जे आमची शेकवाल्यांची कळ आसा ती आमकांय कळटा. आमी तो त्याच पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान एक्सटेन्शन केलां. फिजाच्या बाबतींत तांणी जो बेड हाजी पीच बेडाचे फीज सांगले 25,000चे, ते म्हाका दिसता गव्हर्मेंट इज रिड्युसींग इट बाय अबाउट 10,000 रुपीज. आनी गार्बेज तांणी सडनली आतां जी नजरेक हाडल्या ती आमी गार्बेजाची विचारून बाय इवनिंग ऑर टुमोरो वी वील गिव देम वॉट इज टू बी टोल्ड अँड वील सी हाव वी कॅन हेल्प देम. बट इम्पॉर्टंट इज टू अंडरस्टँड दिस इज नॉट अ न्यू पॉलिसी अँड वी आर नॉट आस्किंग फॉर न्यू पीपल टू कम इन. कित्याक गैरसमज खंय जाता, हांचे आयकता आनी मागीर बाकीचे येतात की आमकांच ऑप्शन करून दी म्हणून परत तो प्रोसेस सुरू. ते कांय ना. आमचे लोक जे 3 वर्सां करताले तांकांच एक्सटेन्शन दिल्लें आसा, वो क्लियर आसा. तांचे इश्यूज आसा तेच पळयता आमी, ना जाल्यार परत दे अनदर पार्ट हू कम एंड से की ते आनी हे तांचे भितर मागीर सुरू जाता. सो वन थिंग इज वी हॅव गिवन एक्सटेन्शन टू दोज पीपल हू आर एक्झिस्टींग आनी इन दॅट एक्झिस्टन्स त्याच पॉलिसी डॉक्युमेंटान जे फिजाचे तांकां खंय इश्यूज आसा ते क्लियर केल्या. सायड फीज जे आसा वेन इट कम्स टू बीच बेड्स वी हॅव कन्सिडर्ड दॅट फॉर रिडक्शन. Garbage तांणी सांगला we will just check what it is and revert back to them. Today or tomorrow we will be able to communicate back to them. Only my request सगळ्या शेकवाल्यांक तेच सांगला, मिसगायड कोणी करपाक येता जाल्यार वी आर देर टू टॉक टू यू एंड गायड यू. कित्याक इट इज नॉट वन वे. गव्हर्मेंट एंड एवरीबडी नीड्स टू वर्क टुगेदर एज स्टेक होल्डर्स. टुरिजम बरें जावपाक जाय आनी आमकां बरें टुरिजम जाय, कित्याक बरे ट्युरिस्ट आल्यारूच शेकवाले जोडटले. कोणी आयले जाल्यार जोडचे ना. Whether Kalangut belt or whichever, we need to change that quality of people coming in. Then only people will start making money, domestic and international.